खंडीत जावन आमी बचावीचो सकता. तीस कार्मेल माय आमच्या ह्या संवसारी पयणार यात्रिकाची बरवशाची यात्रीक जाल्ल्या आमकां तिच्या मोगाचो सांगात दिवन देवाचो मोगाचो अनुभव जडूंक प्रेरण जावन आसा. हें तिचें फेस्त संभ्रमूंक जमल्ली आमी सर्वां तिणें देवातावन आमकां मागून धाडिल्ल्या सर उपकारां खातीर तिका अर्गां दिवया आनी तिची मजत मागून तिच्या मानतां भितर आमकां ह्या संवसाराच्या वायटा अनवारांतावन शाबी सांबाळू म्हूण मागया. आतां उबी रावून प्रवेश गिता सवें प्रधान याजकांक आनी हेर सांगाती याजकांक स्वागत मागया. Somlia bapa betom balida Bedi sashia potlia ekar samona Erganito Jesuchi sarvuniyanu Sangata melon jutam sergichin jivan Vandan sergi bapa Vandan sarvundara Parapita Vandan Deva Vandan Sergi Bapa Vandan Sarvandara Vandan Parapita Vandan Deva. Vichityaami Bapa Udasa Karta Sarvandara Jesu Gati Tukatin Vasta Pavitratmyachi Deni Dilya Kasita Tuji Jivi Dilya Arga Patena Vandan Sergi Bapa Vandan Sarvandara Paraklita Vandan Triyadeva Vandan Sergi Bapa Vandan Sarvandara Vandan Paraklita Vandan Triyadeva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. कार्मेल मायेच्या मांतांत वाड्या अखंड बरवशान हो विशय घेवन कार्मेल आमच्या मायेक मान करूंक आनी ही वार्षिक परब संभ्रमूंक आमी हांगासर आसा. जायतीं आमी कार्मेल मायेची भक्तिका आनी त्या संगता आज आमचे मदें आसात. आमचींच म्हळ्यार कार्मेलीत पाद्र्यापांची आनी ब्रदर्सांची आवय आनी बापय भाव आनी भयणी तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाक आमी मोगाचें आपोवणें दितना काळजा मना सांगाता हाडया आनी पवित्र जेजूक ह्या येवकरिस्तान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमचें उणेपण वळखून सुमेलकचें बोगसणें मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून
हांवें जायतीं पदकां केल्या होमचो अपराध होमचो बोवड अपराध ह्या पसून भगिवों सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जे कोणे तांचे तेसवां ह्या मिसाक भेटयलेलीं आसात त्या तेसवां पासून संगतच आमच्या जण एकल्याच्या तेसवां पासून आमी मागया. प्रत्येक जावन तुमची मागणी आख्ख्या कर्मेलीत वडती पासून आमी आशेता. सर्वेस्परा देवा कार्मेल वोर्द तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे भगिवंत ओंकार मोरयेच्या मनाक समर्पित केल्ली जाय म्हूण तुवें कुशी वेली. आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मरेफात तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सुम्यातें आमकां व्हरून पावय. तो खरो देव तुजे सोबें जियेता आनी पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर सश्टांक सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर सर
आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर सोडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक खूब दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळाब खूब आनी काळें जालें. वारें वाडलें आनी धारींनी पावस पडलो. देवाचें उतर हें. तुझे सशी मोरी आमकां भर, तुजो पाटलाव आमी करतल्या. तुझे सशी मोरी आमकां भर, तुजो पाटलाव आमी करतल्या. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र वस्ती करू कोणाक पावसा. जो कोणी तळचिनी जियेता न्याय तीन चलता. काळजांता सतुलयता असल्या फावो जाता. तुझी सशी मोरे आमकां भर, तुजो पाटलाव आमी करतल्या. जो कोण पेल्याक अन्याय करिना, शेजाऱ्याचे नाव पाठ करिना. जो कोण अन्य मनशाक कांटलता, ते बिरांतीच्याक मानता. आपलो जिबे निस्कुचार उलयना, असल्यांक फावो जाता. तुझी सशी मोरी आमकां भर, तुजो पाटलाव आमी करतल्या. तुझी सशी मोरी आमकां भर, तुजो पाटलाव आमी करतल्या. सा पावलान गालातकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचन. भावा भयणीनो, नेमलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रिये तावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा काल आशिल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दंड दूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्या ताळ्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बागार पूत. आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचे उतर. देवाचे उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah,
कळा आदी सोबत असलो सोबतो देवा सोवे असलो ताची वळख धरून आमकां कळीत करून तो मनशारो घेवन आयलो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआं परमानेंट Jesu Cristaची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हेणे जेजूची आवय ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कण घेतली देवाचे उतर हे वागणी तुका ख्रिस्ता क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक जरा सवाल तुमकां विचारता तुमी समजता तुमच्या आवयचो मोग करतात की खंडीत करतात नो डाउट्स जर तर आमची आवय येताना आमी येदोळसो मोग केला आनी ह्या विशयांत एक सवाल न्ही एक स्टेटमेंट खंडीत जावन आमी आमच्या आवयचो मोग करता चिंतया आज हांव तुमकां एक मॅजिकल पावर दिता एक पदवी एक सकत दिता तुमकांच सोड न्हू ह्या संवसारांत कोणी एकल्या मनशाक सर मनशा पैकी सोबीत आनी आकर्शीत करची तुमकां एक पदवी दिता तुमी कोणा वेंचतल्यात आमकां सोड तुमी कोणा वेंचतल्यात खंडीत जावन आमच्या आवयकच आमी वेंचतल्या ती सोबायत न्हय म्हणून न्हय बगार आमच्या जिवितांत तिणें केल्ल्या सर कामांक तिच्या मोगाक रणी जावन सर मनशा पैकी सर सोबीत जायचे सर आकर्शीत जायचे म्हणली एक आशा आमच्या थंय आसा देखून ही एक पावर आमकां दिल्यार खंडीत तुमी तुमच्या आवय थंय तुमी यूज करतल्यार म्हणली पातीनी आसा आतां हें पावर हें नीज जावंक जायना पूण जेजू क्रिस्ता थंय एक सोपान आसलें ही हॅड अ ड्रीम आतां आमची स्थिती कितें आमची परिस्थिती कितें आमची आवय पयले जल्मता ती वाडटा तिचें लग्न जाता आनी उपरांत आमी जल्मता पूण जेजूची स्थिती दुसरी जेजू पयलेंच आसलो वेळा काळा आदींच हो संवसार रसच्या आदींच तो पयलें आसलो आनी ताच्या उपरांत ताची आवय आयली देखून जेजू क्रिस्ताक एक सोपान आसलें हांव ह्या संवसाराक येता ह्या संवसाराच्या लोकांक सोडवण दिवंक तांच्या पातकांत हांव सोडवण दिवंक येता तर हांव ह्या संवसाराक येज तर म्हाका कोणाची गरज आसा एका आवयची गरज आसा देखून जशें तुमी समजतानी म्हळें आमकां आमची आवय सर मनशा प्रास सोबी जायचे सर मनशा प्रास आकर्शीत जायचे तशेंच खंडीत जेजूकी हें सोपान आसलें हांव जल्मूंची म्हाका जल्म दितली ती आवय ह्या संवसारांतल्या सर मनशा पैकी सोबीत आसिचे आकर्शीत आसिचे देखून त्याच जेजू क्रिस्तान ताच्या आवयक सगळ्या संवसारांत सर मनशा प्रास सोबीत जावन रचलें आतां कसली सोबाय
केवल कुडीची सोबायगी. खंडीत तिणें तिका कुडीचे सोबायेन न्हेसयलें, पूण हाच्या चड तिका आत्मीक रितीन सर मनशा प्रास सडीत सोबायेन तिका न्हेसयलें. देखून आमी सर्वां सैमाच्या पातकान जल्मात तर आमची अंकवार सायबीन जेजूची माता कसलेंच पाताक नासतना, कसलेंच आयब नासतना, कसलेंच मेळेपण नासतना ह्या संवसारी जल्माली. देखून खंडीत सर मनशा प्रास कुडींत तशेंच आत्म्यांत ही आमची अंकवार सायबीन सर आवया प्रास सोबीत जावन देवान जेजू क्रिस्तान तिका रचलें. तिचें तें कसलेंच पाताक नातलें. शी वॉज द मोस्ट ब्युटिफूल पर्सन इन दी एंटायर वर्ल्ड. खंडीत ह्याच सोबायेन बदलिल्ल्या स्त्रियेतावन आमकां जेजू क्रिस्त जल्मालो. जेजू क्रिस्तान आमकां सोडवण दिली आनी आमचें तें आसलें जें मेळेंपण, जें पाताक ताणें काडलें, परत्यान आमकां नवी रचना केली, आमकां ताणें सोबायेन रचलें. आतां हीच आमची अंकवार सायबीन. सुमार 12व्या-13व्या शतमानांत थोडे यात्रीक, थोडे पैणारी क्रुसेड म्हणल्यार झुजान झुजिल्ले थोडे सोजेर कार्मेल गुड्याक, कार्मेल पर्वताक पावतात. आनी थंय त्या गुड्याक पर्वताक पावल्या उपरांत थोडो वेळ देवाच्या मोगांत एकीतपणी मागण्यान, ध्यानान, वरेसावान खर्च करूंक ते प्रयत्न करतात. आनी कितें जाता? कार्मेल गुड्याक ते वतात. आतां तुमी कार्मेल गुडो पळयल्यार सोबायेन बदललो हो गुडो, सोबायेन बदललो ही पर्वत. देखून उंचली ही पर्वत ती सोडून गेल्या उपरांत ताच्या तुदयेक पळयतना त्या कुशीक आसा दर्यो, मेडिटेरेनियन सी म्हणटा. देखून इतली सोबायेन बदलेली ही पर्वत हो गुडो. देखून ह्या गुड्यार हे आमचे कार्मेलीत म्हणजे पयले आमचे कार्मेलीत पुर्वूज थंय वतात. आनी ह्या वेळार हो कार्मेल गुडो पळयतात, तांकां एक सोबायेची उडास येता. आतां हो कार्मेल गुडो इतलो सुबीतकी, इतलो सुबीतकी. ह्या कार्मेल नांवाचे अर्थ जावन आसा देवाचेंच दाकामोळ वा देवाचो तोट. केरेम म्हणल्यार तोट वा दाकामोळो आनी एल म्हणल्यार देव. देखून कार्मेल म्हणल्यार देवाचेंच दाकामोळो आनी देवाचेंच तोट. तितल्या सोबायेन बदललो हो पर्वत जावन आसा. आनी ह्या पर्वता विशयांत आमच्या पवित्र पुस्तकांत जायतें वर्णन केलां. गितांतलें गीत पुस्तकांत तो दादलो त्या स्त्रियेचें आकर्शण, तिची सोबाय वर्णून कार्मेल गुड्याक तुलन करून तो म्हणटा, कार्मेल पर्वता परी उंच तुजी तकली, तुजी केस सणा वस्त्रा सारके. इजाया प्रवादी म्हणटा, इस्रायल पजेक वाकणून तो म्हणटा, तिका दिल्या लेबोनाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, बाबिलोनांतावन इस्रायलाक सोडवून दिवनचो देव तांकां बरवसो दिवन जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर म्हणटा, हांव इस्रायलाक परतून ताच्या सोरोवाक हाडटलो, कार्मेलाचेर आनी बाशनान तो सरतलो. देखून मोगाचे न्हू, इतली सोबायेन बरलेली, इतल्या सोबायेन बरलेलें हें पर्वत ओ गुडो हे आमचे पुर्वज कार्मेलीत त्या गुड्याक पळयतात. आनी ते गुडो पळयले उपरांत, इतले बरी दिश्ट द्रश्टान पळयले उपरांत तांकां उडास येता न्हय एलिया प्रवादीचो. त्याच कार्मेल गुड्यान एलिया प्रवादीन 400च्याकी चड बाल प्रवाद्यांक संहार केलो. देखून तांचो तांकां उडास येना. तांकां उडास येना न्हय जेरेमिया प्रवादीचो वा इजाया प्रवादीचो वा सोलोमन रायान हें गितांतलें गीत बरयलो त्या रायाचो. बागार ह्या पर्वताची, ह्या गुड्याची सोबाय पळयतना तांकां एक भोव सोबीत, एक भोव आकर्शीत मनशाचो उडास येता आनी ती जावन आसा बागेवन अंकवार सायबीन. ह्या आमच्या पयल्या पुर्वज कार्मेलितांक त्या गुड्याची सोबाय पळयतना तांचें मोत ह्या संवसारांत सर मनशा प्रास सोबीत जावन आसलेल्या त्या स्त्रियेचो उगडास येता आनी ती जावन आसा बागेवंत अंकवार सायबीन. त्या सायबिणीचो तांकां उडास येता आनी तितलेंच न्हय, तिच्या मनाक ते एक कोपेल बांदतात. इस्रायल गांवांत पयलें कोपेल न्हय प्रवादी एलियाक वा हेर मनशांक बागार
अवंकवार सायबिनीक ते एक कोपेल बांदतात आनी ह्याच खातीर इतल्या सोबायेन भरलेल्या ह्या अवंकवार सायबिनीक खंडीत तांणी मान दिल्ल्या पासून ही आमची अवंकवार सायबीन प्रत्युपकार जावन आमकां तिचीच भुरगीं तिचीच भाऊ भयणी म्हूण लेखून घेता देखून हे आमचे कार्मेल पुर्वज त्या अवंकवार सायबिनीक न्हय केवळ ती आमची शारुतीन न्हय केवळ ती आमची आवय बागार कार्मेलितांक एक विशेष बिरूद जावन कार्मेल आमच्या आवयक ती भयण म्हूण आपोवंक सुरू करतात ह्याच आमच्या कार्मेल आवयक ती भयण म्हूण आपोवंक सुरू करतात देखून ही आमची अवंकवार सायबीन कार्मेलितांक न्हय केवळ एक आवय न्हय केवळ एक शारुतीन बागार कार्मेलितांक ही आमची सिस्टर जावन आसा आमची भयणच जावन आसा देखून हो मान दिल्ल्याक हो उपकार तांणी बावडुल्ल्याक अवंकवार सायबीन कितें करता थोड्याच वर्सां उपरांत इस्रायल राष्ट्रा ह्या आमच्या कार्मेलीत भावांचेर धाड पडटा मुस्लीम सोजेर येवन त्या गांवाचेर धाड घालतात देखून त्या वेळार हे आमचे कार्मेल भाव विविध युरोप गांवाच्या विविध गांवांनी धांवतात फोळून धांवतात एक कडेन आनी कडेन जायते कडेन ते पावतात स्कॅटर जातात आनी ह्या वेळार तांच्या वोट्टीची तांच्या मेळाची समजुणी तांकां धरूंक इल्ली कश्ट भोगता युरोपा पावतात युरोपान जायते मेळ आसतात ह्या मेळा पैकी तांची अस्मिताय दाखोवन तांकां इल्ले कश्ट भोगतात आनी ह्या वेळार एक कुशीन तांकां तांचो मायंग गांव साडून हांगा आयिल्लो एक दूख ह्या कुशीन तांची अस्मिताय दाखोवची अनेक कश्ट आनी ह्या वेळार इगर्ज माता सांगता युरोपान जायते धार्मीक मेळ आसात तुमची एक धार्मीक मेळ आसा इतले धार्मीक मेळ आमकां गरज ना देखून उणें करचे खातीर कार्मेल मेळा की ते उणें करूंक प्रयत्न करतात आनी ह्या वेळार आमच्या कार्मेल भावांक उडास येता परत त्याच सोबायेन भरलेल्या त्याच आकर्शीत जावन आसलेल्या सर मनशा प्रास सर सोबीत जावन आसच्या त्या व्यक्तीचो तीच जावन आसा बागेवंत अवंकवार सायबीन आनी ती कितें करता ही बागेवंत अवंकवार सायबीन तांच्या दिश्टी पडटा कितें करता हांवें सांगलें की ती सोबीत स्त्री सर सोबायेन शेगुणांनी गुणांनी भरलेली ही स्त्री देखून खंडीत तिचे वस्तूर तिचे नेसांनी सोबायेचे देखून तिचेच एक नेसान तिणें घालचें तें नेसान ती कार्मेलितांक दिता जर तुमी आमच्या भावांक पळयलें तर ते मुखार घालता ते एक लांब उचरस कुटको ती जावन आसा एक बेंतीन आमच्या कार्मेल मायन आमकां दिल्ली देखून ह्या वेळार ही बेंतीन हेंच नेसान आमकां कार्मेल माय दिता आसतना निराशी जाल्ल्या आमच्या कार्मेल भावांक अस्मिताय ना जाल्ल्या ह्या आमच्या कार्मेल भावांक कितें करचें म्हूण सवालान देस्पटलेल्या आमच्या कार्मेल भावांक परत्यान बरवोसो लाभता आमकां आसा एक आवय आमकां आसा एक शारुतीन आमकां आसा एक भयण म्हणलें तांकां उगडास येता आनी हे मोगान आनी त्याच आवयच्या त्या गर्वान भरलेल्या म्हणल्या वरी त्या मोगान भरून तिचें ते नेसान घालूंक सुरू करतात आनी कितें जाता हे नेसान घाल्ल्या उपरांत हांचें रूप बदलता हे आमचे कार्मेलीत भाव भयणी संतोशान जियेतात परत्यान तांचे ते विविध सकत वळटा परत्यान ते देवाच्या मोगान एक भोव अपुरबायेची धार्मीक जिणी जियोंक सुरू करतात देखून हे पळयले हे आमचे लायक भाव भयणी खंडीत ह्या आमच्या भावाचेरय आकाश जातात कितें तें ह्या आमच्या भावांचेर आसा ते आमकांय आकर्शीत करचें आसलें म्हूण ते वचून त्या भावांक विचारतना ही आमचे भाव कितें करतात तांची बेंतीन दाखयतात पळया हिस्स जावन आसा बेंतीन आमच्या कार्मेल सायबीन दिल्ली हिस्स जावन आसा आमकां निशानी आमचे थंय परत्यान बरवोसो येवंची आसली हिस्स जावन आसा एक देणे आमच्या कार्मेल सायबिणीन आमकां दिल्ली देखून कितें करतात आमचे लायक भाव भयणी आमकांय दिया म्हूण ते तांचे हात विस्तारयतात तुमची बेंतीन आमकांय दिया म्हणे हात विस्तारयतात देखून ह्या वेळार हे तांचे हात विस्तारयतना आमचे कार्मेलीत भाव कितें करतात तांच्या बेंतीन असो ल्हान ल्हान कुडके करतात आनी तांकां दितात
ल्हान ल्हान कुटके केल्या उपरांत ते नाड्याक बांदतात आनी जें कितें तुमी तुमच्या गळ्यांनी घाल्या ती बेंतीन तीच बेंतीन जावन आसा तेंच नेसान जावन आसा अंक वार सायबिनीन तिच्याच नेसना पैकी दिल्लें तें नेसान ती जावन आसा बेंतीन एक गुर्त आमच्या जिवितान बरवशाची आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां रक्षण ना भावार्थ उणें जाता त्या वेळार आमचे थंय सकत आमचे थंय पदवी दिवची निशाणी जावन आसा ती बेंतीन देखून मोगाचो न्हू आयच्या दिसा आमी ध्यान करता कशी ही अंकवार सायबीन आमच्या जिवितान बरवशाची किर्ण जावन ती फुलता रायाच्या पयल्या पुस्तकान आमी पळयलें नंतर थंय आसा प्रवादी एलिया त्याच कार्मेल पर्वतार 400 चड बाल आनी आशे प्रवाद्यांक सवार केलो होच प्रवादी कार्मेल गुड्यार आसा आनी तो आहाब रायाक विरोध रावलेल्या वेळार 3.5 वर्सां कार्मेल गुड्यार पावस येना आमच्या थंय बरो पावस आज वता पूण थंय 3.5 वर्सां दुकोळ पडटा पावसाची एक निशाणी आसना देखून त्या वेळार होच आमचो प्रवादी एलिया त्या कार्मेल पर्वताक चडटा परत पावस येवचे पासून देवा थंय तो विनंती करता पावस येना ताच्या सेवकाक धाडटा पळय वयर वचून पळय पावसाची मोडा म्हणी आयली पावसाचो संकेत आसा म्हूण पळोवंक ताच्या सेवकाक धाडटा सेवक एक पटी येता पळयता मळब ना कुपानान कांयच ना पाटी येता पावस ना म्हणटा प्रवादी एलिया पुर्त्यान म्हणटा पुर्तून वचून पळय परत्यान तो सेवक येता पळयता कुपानान मळब ना पाटी येता प्रवादी एलिया पुर्त्यान धाडटा तशें 6 पुटी हो आमचो सेवक वयर येता पळयता कसलीच मळबाची कुपांची निशाणी ना पावसाची निशाणी ना देखून बेजारायन निराशायन तो पाटी येता प्रवादी एलिया बोरवोसो सांडिना आज आमी कार्मेलीत प्रवादी एलियाचे फेस्त संभ्रमता होच प्रवादी एलिया परत्यान म्हणटा 7वे पुटी परत्यान वचून पळय पावसाची कसली निशाणी आसतली म्हणून आनी ह्या वेळार हो आमचो सेवक वेता पळयता तो कितें पळयता दर्यांतावन एका मनशाच्या मुठी तितल्या सायजाचो एक मळब वयर चडटा एक खूब वयर चडटा इतलेंच सायजीचे एक मळब आनी त्या मळबातावन त्या कुपातावन वता शिरांदरीचो पावस त्याच पावस त्या इस्रायल प्रजेक परत्यान ते फळादी करूंक पावयता देखून 14व्या शतमानांतलो एक कार्मेलीत बरयणार बाकन थोर्प म्हणलो बरयणार म्हणटा की जशें प्रवादी एलियाक हे मळब बरवशान एक संकेत जावंक पावलें तशेंच होच संवसार पातकांत सुस्कार सोड आसलेल्या वेळार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रान सांपावलन सांगलेल्या बरी पातकांत हो संवसार सुस्कार सोडच्या त्या वेळार ह्या संवसाराक गरज पडली एक निशाणी बरवशाची पाताक केन्ना आमकां पातकांतावन आमी भायर पडटल्या म्हूण परत सुस्कारच्या ह्या आमच्या लोकांक जाय आसली एक निशाणी बरवशाची निराशे जाल्ल्या ह्या लोकांक जाय आसली एक निशाणी बरवशाची आनी त्या वेळार जशें 7वे पुटी हें मळब वयर चडलें तशेंच इस्रायल परजेन नाजरेताच्या गांवांत एक ल्हानशें मळब ल्हानशें खूब वयर चडटा बाकन तोर्प म्हणटा हेंच मळब हेंच खूब जावन आसा अंकवार सायबीन कित्याक जेन्ना अंकवार सायबीन आयली ह्या संवसारांत निराश्रीत जाल्ल्या ह्या आमच्या लोकांक परत्यान बरवोसो हाडूंक संकेत जाली ती कित्याक तिचे तावन जल्मालो जेजू क्रिस्त जाचे तावन आमकां मेळ्ळो खुरपेचो वाळो शिरंदरीचो खुरपेचो पावस देखून बाकन तोर्प म्हणटा जशें आमच्या जिवितांत निराशपण आमकां भोगतना बरवोसो ना म्हणटना जशें प्रवादी एलियाक तें खूब आयलें आनी बरवशान भरलें तशेंच अंकवार सायबिनी आमच्या जिवितांत ही बरवशाची निशाणी जावन आसा देखून मोगाचो
गाब्रियल बडवान येवन मुरये लागीं विचारलें, तूं देवाची माता जातली म्हणून. जेन्ना तिणें वय म्हळें, न्हय केवळ देवाच्या योजना तिणें सई म्हळें, बागार आमकांय तिणें एक सई म्हळें. आमच्या तर्फेन तिणें देवाच्या उल्याक कान उलो दिलो. देखून ह्या पासून मोरी आमकां न्हय केवळ संकेत भावार्थाची, मोगाची, बागार बरवशाची. देखून जेन्ना आमी कश्टांत, आकंतांत, निराशेन बोरता, इस्रायल प्रजेक ती जाल्ली एक बरवशाची किर्ण, कार्मेलितांकी जाल्ली ती बरवशाची किर्ण, ह्या संवसाराक आजुनी ती जावन आसा आंकवार सायबीन बरवशाची किर्ण. परत परत जशें आमच्यो आवय आमकां उडास करता, पुता कालें केलें गी, कालें पियेलो गी, इल्लो विशय गे, इल्लें आराम कर, अशें आमची आवय आमकां परत्यान परत्यान उगडास करता. तशेंच आंकवार सायबीन जावन आसा तीच आवय परत्यान परत्यान आमकां बरवसो बोचित आसली. देखून आमी मागणें करता, इंग्लीश भाशेन मेमोरारे म्हणटा, उगडास कर हे दयाळी मये, म्हळ्यार मागणें आमी कार्मेल मायेच्या नोवेनाक आमी केदनांच म्हणटा. त्या मागण्यान हें एक उतर आसा, उगडास कर हे दयाळी मुरये, तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजी मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. केदींच कोणेंच आयकूंक ना म्हणजे जेन्ना मुरयेची ससाय मागल्या, जेन्ना मुरयेची गटाय आमी मागल्या, जेन्ना मुरयेंत बरवसो आमी मागला, तेन्ना मुरयेन खंडीत जावन आमच्या आदाराक ती आयल्या. होच बरवसो जावन आसा आमच्या कार्मेल वट्टीचो. इतलीं वर्सां, सुमार इतलीं वर्सां कार्मेल वोट जिवंत आसा तर आजुनी कार्मेल वोट सगळ्या संवसारा देवा ते एकवटूंक प्रयत्न करता तर तिचे ती त्या वोट्टी ती वाळटा एक सकत त्याच आंकवार सायबिनीची. शी इज द पावर हावस ऑफ द कार्मेलाइट ऑर्डर. एक मोग आसता न्हू. थोड्याच दिसांनी आमच्या भारताच्या संप्रदाया प्रकार एक फेस्त संभ्रमता. तें जावन आसा रक्षाबंधनाचें. खंडीत जावन तुमी समेस्तान आयकलां हें फेस्त रक्षाबंधन. देखून ह्या वेळार आमी कितें करता, एक भयण त्या भावाच्या हातांत एक कालें बांदता, राखी बांदता. आनी राखी बांदलेल्या उपरांत भाव कितें करता, एक गिफ्ट दिता आनी म्हज्या भयणीचो हांव राखण करता म्हूण तिका एक प्रॉमीस करता. बेंतीनी एका रितीची राखी न्ही विचारता तुमकांच. बेंतीनी त्याच आंकवार सायबीन कार्मेलितांक भयण म्हूण सांगलें, त्याच भयणीन आमकां दिवचे एक राखी. हेणे भाव राखण करतात, तें तीच बेंतीन दिता, तीच एक राखी बांदता, तीच आमची राखण करता. असली भयण आमकां फावो जाल्या देवा मुखांत्र कार्मेलीत वट्टीक. आज तुमी समेस्ता ह्या पवित्र देव तेंपलाक आयल्यात. एक ना एक रितीन तुमी ह्या कार्मेल वट्टीक संबंदीत जावतल्यात. जावं पुरो तुमच्याच भुरग्यांक, तुमच्याच भाऊ भयणींक, तुमच्याच नातरांक तुमी ह्या कार्मेलीत वट्टी दिल्यात. जावं पुरो तुमी सेक्युलर कार्मेलीत वट्टींत आसात, वा एक ना एक रितीन तुमी ह्या कार्मेल वट्टीक संबंद जावन आसल्यात. देखून ह्या पासून कार्मेल सायबीन तुमकां न्हय केवळ एक आवय, न्हय केवळ एक शारुतीन, बागा तुमकां समेस्तांक ती जावन आसा एक भयण. आनी ह्या वेळार तुमकां आज ती बेंतीन मेळटा म्हणटना ही जावन आसा एक संकेत बरवशाची, एक संकेत रक्षणेची. देखून हे आमची बेंतीन न्हय एक वस्तूर वा एक सिंपल गारमेंट म्हणटा, कारण उडीच जाल्ली एक वस्तू न्हय ती. जावं पुरो आमी कोंत म्हणटा, कोंत मागणें करूंक वापरता, पूण बेंतीन जावन आसा मुरयेचो आदाराचो, मुरयेच्या ससायेचो, मुरयेच्या रक्षणेचो एक संकेत. जेन्ना आमी कार्मेलीत एक ना एक रितीन आमच्या वट्टीन ह्या देवाचे आपोवणें पाळूंक कश्ट जाताले तरी आंकवार सायबीन आमकां राखला. खंडीत जावन आज तुमी हेंच बेंतीन घालतल्या उपरांत जेन्ना तुमी ही बेंतीन घालतात, तुमकां उगडास येतलो की तुमकां आसा एक आवय, तुमकां आसा एक शारोतीन, तुमकां आसा एक भयण, तीच तुमकां आदार दितली. हा कितली सोबीत आवय कार्मेलाची. मोगा केण ती दू सियोनाची, पतीन आत्म्याची
शारोतीन स कार्मेलितांची. सर्व आमी उबी रावया. आमचो भवार्थ त्रिएक देवातय उक्त्यान पासारया. एकाच देवाक सत मानता, सरपुद्वेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार, आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्याच सैम बसो, ताचे वरवीं सत बऱ्यो केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे चडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाते काल ताका कुटसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आजचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदतार तो, बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रावादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. पवन आनी भयणीनो, जेजून ताच्या आवयक सोबायेन भरलें आनी त्याच आवयींक आमकां दिलें. आनी बेंतीन न्हेसचे मुखांत्र मोरी तिची सोबाय आमकां दिता. बेंतीन न्हेसची आमी मोरयेच्या शेगुणांनी वाडच्याक आनी चड करून आत्मीक सोबायेन भरच्याक जाय असो आदार ह्या वेळार आमी मागून घेवया. मागया आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्या पासून. सर्वेस्परा बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या सोडवणेचो संदेश संवसाराक पासारूंक विसलेल्या बापा लियो, सर बिस्पांग, याजक आनी रिलिजियस कार्मेल मायेच्या मांतान जियोंक गरज आसची जानवाय आनी कर्तेपण लाभय म्हूण मागता. तुमची जबाब मागया आमी कार्मेलीक धार्मीक भाव भयणी पासून. दयाळा बापा, मागता आमी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी वरेसांवाद्वारी आख्ख्या संवसारांत वाव करनासच्या कार्मेलीत भाव भयणी पासून. तांणी सदांच कार्मेल मायेचे बागेवंतपण, निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मागया आमी सेक्युलर कार्मेलीत वर्दीच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सव संद्या पासून. मोगाळा बापा, सेक्युलर कार्मेलीत वर्दीच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सव संद्यांनी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेच्या आनी मोगाच्या जिणे मारिफात कार्मेल मायेचें भक्तीपण तांच्या कुटुंबांत जियोवन हेरांकी प्रसार करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मागया आमी आमच्या दानी आनी हितचिंतका पासून. मोगाळा बापा, मागता आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सव दानी आनी हितचिंतकां तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमक करच्या सर्वां पासून. तांकां तुज्या दराळ आशिर्वादांनी बर. तांच्या उदार मनाक तांकां तूं 100 वांट्यांनी
प्रतिफळ दिवन तांचे कुटुंबा जिवीत बवरतचे हातेर कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. मागया आमी कार्मेल सायबिणीच्या भक्तिका पसत. मोगळा बापा, कार्मेल सायबिणीचे फेस्त आचरण करता आसतना आमी सर्वांनी बेंतिणीचे महत्व समजून आमकां कार्मेल माये लागीं आस्सो मोग आनी अभिमान बेंतीन गलच्या मुखांत प्रसारूंक आनी तिचे शेगून आमच्या जिवितांत जियेवन आत्मीक गटाय जोडच्या जाय असली जानवाय तशेंच कार्मेल मायेच्या मांतान अखंड बरवशान जियोंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या खासगी ते समजो उडास काडया. प्रतीक जावन ह्या कोविंतांत सेवा दिवन अंतरलेल्या कर्मेलितांचो आमी उडास काडून तांकां सासणीक विशय मागया. कार्मेलाची सोबाय हेरांक वंचितय आमच्याच कुटुंबांनी देवपोवणी फुलोवन दीत म्हूण मागया. सर्गींच्या बाबा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमचे शारोतेन आमची आवय आनी चड करून आमचे भयणीची ही परब आमी संभ्रमतना तिच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वसता. तिचे मुखांत्र आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी कर्मेलीत वडदेंत तुवें वतुल्ल्या सर्व कृपे देण्या खातीर आमी तुका दिन वसता. आज मोरयेची देख घेवन आमी आमच्या कश्टां संकश्टा वेळार निराशेच्या घडयांनी मोरी कशें तुजेर बरवसली त्याच मोरयेच्या देखीन आमी तुजेर बरवसून जिवंक बेंतीन आमच्या जिविताचें एक आदर्श करून घेवंक तुजें बेसांव आमचेर वत हें आमी मागता तुज्या पोता जेजूचे नांवे. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो काणीक जावं भेटोवन दिता क्रिस्तांवाचा रक्तान बदल म्हूण परता. Sărăscă-ți pida și dat e duplicat e căstudu a sacrifice Papa tu ca să mărpita give Papa give undo give Ge am sova Kanik zau Beton ditau Krista masa raktan bada Mul paraktan Ge bapa Ge vundo Ge vai Ge am sova Kanik zau Beton ditau Krista masa raktan badal munparaktan. भवन आनी भणीनो ह्या आमच्या मायेच्या परबे दिसा एक कुटुंब जावन आमी भेटोवचें उंड्या आनी वायना रुपार आमी अर्पुचें आमच्या जिवाचेंच बलिदान
सुमयाक मानता तसलें जावन मागात. बो पवित्र बापा, भाग्यवंत अंकार मरयेचे कार्मेल मायेचे ससाये सोग डास काडून भक्तीन ह्यो काणिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तुज्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सडवणेच्या कामान आमकां सड लागशिल्ल्यान एकवटाय हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल माय भाग्यवंत अंकार मरयेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजान विश्वासीपणी तुजें उतर तिणें जागयलें. आपल्या करण्यांनी तिणें तें पाळ्ळें. धर्मदुतां संगी मागण्यांत ती थीर रावली आनी आमच्या सडवणेच्या कामान भागीदार जावन सगळ्या मनशाकुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तिच्या पुताच्या बावंडाचेर तिका आसो आवय सारक्या मोगाच्या जतनेचो हुस्को केदीन उणो जायना. पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरवशाचो उपकार आनी बुजवणेची दिवटी जावन आमी तुज्या महिमेच्या दोंगरा तेवशेन आमच्या यात्रेक पयणार समकतना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तिचे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुन्हा जीवन कोण आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान आमी तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव बागेवन आंकवा मरयेच्या, तुज्या बागेवन दमतांच्या आनी वैभावी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बोवाडतान आनी प्रिती मोगान तेर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय कर. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजा ये
तशी संसारांचा आमचो दीस परतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काडले पडों दिनाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सदवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातक्यांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकमेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भवन आनी भणीनो हो जावन आसा जेजू खुर्सार उमकळतना न्ही मात्र ताणें आपणा जिवाचो त्याग केलो सांगता ताचीच आवयक आमची आवय जावन दिली ह्या आवयक जोडलेले आमी सांगतच ह्या बलिदानान भाग घेतलेले आनी आपोवणे लाभलेले आमी सुभागी सुम्या तुमचे भितरचे बाका फळां पंचोत्रास म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो
rupan karzantivu Fankei vos var sergiso Mumtuzos vadi Moa prasruci Gini moladi Boa moli Mumtuzos vadi Moa prasruci Gini moladi Boa moli Muji katir tu sumsra kailoi Moja batkan kati kusar meloi Tiagan mogan jiyo ulo diloi Moga jivita sat saloi Muji katir tu sumsra kailoi Moja batkan kati kusar meloi Tiagan mogan jiyo ulo diloi Moga jivita saksaloi Jesu moja kazam petla Unso tuja moga so Dia rupan kazan jivu Fankei vos var sergiso Mumtuzos vadi Moa prasruci Gini moladi Boa moli Mumtuzos vadi Moa prasruci Gini moladi Boa moli आमचे दोळे आमी दंपया निट्ट बसया पवित्र एवकरिस्तांत जेजू आमच्या काळजांनी आयला जेजू आयला आमचे तें आसचें पातकाचें कुरूप काडून उडोवंक जेजू ताच्या कृपेन आमच्या आत्म्याची सोबाय सोडोवंक आयला केन्ना आत्म्याची सोबाय सडटा भायल्यान आमचें जिवीत परजळटा कार्मेल मायेंतय हिंच रुपांतर जालें
ह्या जेजूचे हाजीरपण आमी वळखून घेतना आमचें तें आसचें तें पातकाचें मेळें तो काडून व्हरून दी. ताची सोबाय आमकां दिवं दी आनी मोरये भशेन न्हय मात्र कुडीच्या सोबायेन बगार आत्मीक सोबायेन आमी भरच्याक ताचे लागीं आदार मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पुताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभला. तुज्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भाग्यवंत अंकार मोरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासपणी तिचे देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिवं. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. बेसांवा खातीर तकली बागायात. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मोरयेक विंचून काडली तो तुमकांय तिची भुरगीं करूं. देवपूत मोरयेतावन जल्मलो आनी तिका खाल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कृपेन बरो. सुमया जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेची नेसण नेसला तो तिच्या शेगुणाचो पाटलाव करूं दी आनी तिचो निरंतर संगात बगूंक पावूं दी. आनी सर पदवेदार देवाचो आनी बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदांच आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. दय करून बसा. भोवन आनी भणीनो, कार्मेल मायेची दाबाची परब आज आमी संभ्रमता आनी हें फेस्त न्हय मात्र आमचें कार्मेलितांचें बेंतिनेसच्या हरयेकल्याचें. आनी तुमी खंडीत जावन आज इतल्या व्हड्या संख्यान हांगासर आसात जाल्यार कार्मेल सायबिणीचे खरे भक्तीक आनी तांतल्या तातूंत आमचे मदें आसात आमच्याच कार्मेलीत पाद्र्याबांचे, सक्कड पाद्र्याबांचे न्हय, थोड्या लागशिल्ल्या पाद्र्याबांचे, तशेंच सर्व सेमिनेरिस्तांचे जावं आवय बापूय वा भाव आनी भयणी आनी त्या सांगाता आमच्या हरयेका ह्या पुणशेताच्या कामांत आमच्या कार्मेलितांच्या हरयेका योजनांत पाठिंबो दिवचो, उत्तेजन दिवचें आनी कुमोग करचें. सांगतच सेक्युलर कार्मेलीत आनी आमचेच कार्मेलीत भाव आनी कार्मेलीत फ्राद तुमकां सुमेस्तांक ह्या कॉवेंताच्या तशेंच सक्कड कार्मेलीत याजकांचे नांवे हांव ह्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयतां. घट्ट दोन ताळयो फेस्ताचे सुभाशय जावं. भोवन आनी भणीनो, आयच्या ह्या संभ्रमेक मिसाक अपुर्बायेचो वन ऑफ द बेस्ट म्हूण संगीत शर्माओ मनादीक बाब प्रितेश क्रास्तान दिला. प्रितेश क्रास्ताक हांवें प्रितेश क्रास्ताक हांवें जाणतो न्हय, 60 वर्सांचो जाणतो न्हय, बगार पोरचे पोर मेयांत ताका वर्द मेळ्ळेली आनी मोरयेन कशें सोबायेन भरली आनी आमकांय ती सोबायेन भरता म्हूण तो म्हणलो. सो बाब प्रितेशे कुडीनी सोबायेन भरला, केस जडल्यात जाल्यार सोबीत दिसता. ताचे सांगता ताचे थंय उतरांची सोबाय आसा आनी त्या उतरांची सोबाय हेजे जाल्यार चिंतनाची सोबाय जायजे आनी चिंतनाची सोबाय जायची जाल्यार तो आत्मीक अनुभोग जायजे, जाल्यार मात्र तसलीं उतरां वाळोवंक साध्य.
त्या देखून परत्यान एक पोटी फादर प्रितेश तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तांची सांगता आमचेच थोडे याजक आसात. त्या पोंतार बसला फादर विल्सन. फादर विल्सनाक इंट्रोड्यूस करतना हांवें सांगचें आसा तो गरीगलचो पाद्र्याप म्हणून. ताका गरीगलचें एकच काम, घरांक भेट दिवची, फिरगजांक भेट दिवचें, खंय बरे भुरगे आसात तांकां तलास करचें, तांकां तवळ तवळ भेट दिवचें, तांच्या कुटुंबाक भेट दिवची, इस्कॉलांक भेट दिवचें आनी आमकां बरे खरमिलीत बाब प्रितेश आसले बरे शर्माव सांगचे पाद्र्याप जायचे जाल्यार ताणें 24/7 काम करूंक आसा आनी तें काम अपुरबायेन तो करता. आनी ह्या ताच्या कामांत तुमचो सगळ्यांचो सांगात जाय. खंय बरे भुरगे आसात, न्हय मात्र चेरके चेडवां जाल्यार कंगनाडे आमचे भितरल्यो माद्री आसात, तांकांय देवपणाची गरज आसात. त्या देखून तुमच्याच घरांनी तुमच्या बोवारा तुमकां बरे भुरगे पळोवंक मेळ्ळे जाल्यार ताका एक जस्ट कानान पुसपुसल्यार पुरो, उरलें काम सक्कड तो करता. ताचे उपरांत आसा फादर अल्विटो. फादर अल्विटो तो इंजिनियर जावन शिकयतालो आनी ताचे उपरांत कार्मेल वर्देच्या मोगार तो पडलो आनी कार्मेलीत जालो. आतां गोंयकार तो. आतां प्रस्तुत आमच्याच ऋषिवनान राणीपरंतसच्या ऋषिवना आध्यात्मीक केंद्रांत तो थंयसर सेवा दिते आसा आनी संवसार बरो रेतिऱ्यो दिवच्यान प्रतीक जावन लोकांक ध्यानाच्या मागण्यांत मार्गदर्शन दिवचें तें तांचो उखुल्लो हात. ताचे उपरांत फादर प्रितेश. ताचे उपरांत हांगासर आसा आमच्याच कोवेंताचो वडील मानदेक बाब मेल्विन डिकुन्ना. त्या उपरांत आसा फादर जेराल्ड डिसोजा. जेराल्ड डिसोजा आमचे मडेंत्यारांत PUC शिकचे भुरगे आसात. हांगासर ते आयल्यात. सुमार 25 जण ब्रदर्स आसात आनी थोडे तापान न्हिदल्यात. सो तांच्या कोवेंताचें मुखेलपण तो घेता. आनी फादर जेरीचे कुटुंबाची एक विशेशता कितें म्हळ्यार एकाच कुटुंबांतले ते एक जण खर्मिलीत आसात. बाब जेरी मालगडो मडेंत्यार आसा जाल्यार तांचो आनी एकलो भाव फादर डॉल्फी बेंगळुरांत एका कोवेंताचो वडील जावन आसा. तांचो आनी एकलो भाव फादर रोशन जायतीं वर्सां कॅनडांत सेवा दिवन आतां पुणे थंयसर सेवा दिते आसा. आनी फादर जेरीचो रांदपांत उखुल्लो हात, रुचीक रांदप्रांता. ताचे उपरांत हांगासर आसा फादर शाबास क्रास्ता. तुमकां सगळ्यांक वळखीचे ते हांगासर आसले. जायतीं वर्सां टंजानियांत मिसांव वावर तांणी केला आनी आतां प्रस्तुत ते होन्नावरांतसच्या सेंट सेबॅस्टियन इगर्जेंत सहाय्यक विगार जावन सेवा दिते आसात. ताचे उपरांत आसा फादर जॉय फ्रांसीस. फादर जॉय फ्रांसीस तुमकां तितलो वळखीचो न्हय, कित्याक म्हळ्यार ह्या मंगळूर बोवारांत ते आसले न्हय. खंयसर आमचीं कोवेंतां सुरू जातात पळया, नव्यान एक कोवेंत सुरू करचें म्हळ्यार तितलें सुलभायेचें काम न्हय. थंय वचोचें, स्टडी करीचें, जागो पळयचे, भास शिकचें, थंयचें कितें वेवस्था पळयचें, हें सक्कड करच्यांत फादर जॉयचो उखुल्लो हात. त्या देखून आमी कार्मेलितांनी खंय सक्कड नवें कोवेंत बांदचें आसा थंयसर ताका धाडलेलें आसा. आनी आमच्या मालगड्यांची एक सांगणी आसा, बोकडे नापोड नातलोलो पालो ना म्हूण. तशेंच फादर जॉयक कळीत नातली विद्या ना, हरयेकी ताका कळीत आसा. एक घडीत मोटव्यान सांगता, एक पोटी KSRTC मल्टी एक्सेल बसर पॉयंट करता आसतना बस पाड जालें काय काल हें करचें गुत्तो ना. आनी तुमकां कळीत आसा KSRTCचे तांच्या डिप्पोतावन मनीस येता म्हणसर ते कांय काडी हालयनात. पूण फादर जॉयन वचून कालिंगी मुखार इल्लें पडलें काय आनी बस स्टार्ट जालें. ताका ड्रैवर म्हणटा काय ನೀವೇ ಬಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ म्हणल्यार तितली जाणवाय हरयेकांत फादर जॉयक आसा. आनी ताचे उपरांत आसा फादर विल्फ्रेड. ते आमचेच कार्मेलीत प्रस्तुत टंजानियांत मिसांव वावर करून आसा. ह्या सक्कड कार्मेलितांक तशेंच आमचे मदें आसात 25 जण PUC शिकचे ब्रदर्स. एक पटी उबे राव पळया. या बसा, देव बरें करूं. पाद्र्यापान वडलो सोबाये विशयेन शर्माव सांगलो. त्या दाळा काल एकली स्त्री म्हज्या लागीं उलयतना अशींच विथ ऑल सिंप्लिसिटी विदावट मॅलिस ती म्हणाली, तुमी पाद्र्या पुरा इतले सोबीत कित्याक गे म्हण. सोबीत आसले पुरा सेमिनरीक वेतात म्हण. म्हळ्यार हांगा काजरी आसचे सोबायेन भरलेले न्हय म्हण न्हय, पूण तिचें तें एक सवाल. जर आमी सोबायेन भरल्या जाल्यार तें सक्कड तुमचे वरवीं.
कित्याक तुमी आमकां सोबायेन भरलेले जाल्यारय तालेंतान आसले जाल्यारय तुमी तुमकां उदार मनान तुमच्या ह्या भावाक पुताक नातरांक कार्मेल वर्देक दिल्लें आसा आनी आज आमी तुमकां म्हळ्यार आमच्याच पाद्रापांच्या ब्रदर्सांच्या आवय बापायक भाऊ भयणीक हांगासर आपयल्लें आसा. कोण पुरो आसात? एक तुमी उबे रावा पळया. कार्मेल आमच्या पाद्रापाचे आवय बापाय भाऊ भयणी हांगासर कोण आयिल्लीं आसात? उबे रावा पळया. एक घडी उबे रावा. उबे रावा. उरल्यांनी सगळ्यांनी हांकां ताळयो दिया. व्हेरी गुड. तुमी केल्ल्या ह्या त्यागाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां हें मीस जाल्ले उपरांत थंयसर हॉलांत आपोवणें आसा. तुमी वेळ करिनासतना थंयसर हॉलाक वेचें. भोवन आनी भयणीनो, हें फेस्त आज संभ्रमान आचरण करचे खातीर जायत्यांनी मेहनत काडल्या. प्रत्येक जावन आमच्याच कार्मेल ह्या कॉवेंताच्या ब्रदरांनी आपुरबायेचें गायन तांणी केलां. लितुर्जी चलोवन व्हेल्या. बाळूक जेजू कुटुंबाच्यांनी आदार दिल्या. ह्या वेदी सुबयल्या. हांगाचेर शिस्त तांणी सांबाळल्या. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्त बाबतीन दान दिल्ल्यांक, मिसां दिल्ल्यांक, मात न्ही आमच्या हर एका कामांत आमकां आदार दिवच्या हर एका बऱ्या मनाच्या मनशांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे तावन पूत कर्मेलीत जावन जाल्यारय तुमचे मदें जायते आमच्या ब्रदर्सांक पोसकें घेवन तांकां शिकपांत आदार दितात. मात्र न्ही तांचे पासत मागतात. देखून ह्या सक्कड बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक हें फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस जावन भायर वयता आसतना तुमकां गोडशें वांटयलें तें तुमी स्विकार करचें. आनी कोणीय सुखानासतना एक पोटी कार्मेल सायबिणीच्या ग्रट्ट्याक थंयसर भेट दिवन मोरयेक तुमचो मान कास्केन तुमी भेटोवचो. आज हांगासर आल्तार सोंपता ह्या जुबले वर्साच्या विशयाचेर. तशेंच कार्मेल मायेची इमाज थंयसर सुबयल्या. एक नांगोर थंयसर दवरून ताचेर बेंतीन उमकाळोवचें म्हळ्यार कशें कार्मेलीत व्हडदो पाद्रपांनी सांगिल्लें बरी. नासांवच्या स्थितीर आसतना मोरयेन तिची बेंतीन दिवन आमकां बोरवोसो दिलो. कार्मेलीत व्हडदो वांचयली वाडयली. तशींच मोरयेची बेंतीन नेसची आमी खंडी जावन बोरवोशान वाडोवंक फावो. आनी थोड्याच दिसांनी मारणी मिसोर जाता न्ही. आमच्या घरांनी ते दुसरे वेस घालून येतात. चिंत्या एक वागाचो वेस घाल्ल्यान उंदरां बरी केल्यार जाताय? जायना. वागाचो वेस घाल्ल्यान वागा बरीच नासचें. उंदराचो वेस घाल्ल्यान वागा बरी केल्यार जायना. तशेंच बेंतीन न्हेसचें आमी कोणा बरी जायचे? मोरये बरी जायचे. बेंतीन न्हेसून आमी दुसऱ्यांच रितीन जियेल्यार जायना. मोरयेचे शेगूण आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आतां आमी सगळां उबी रावया. बेंतिनेचेर आशिर्वाद आसतले. त्या उपरांत तुमी हांगासर कुमगाराक आयिल्ले भशेन मुखार येवचें आनी बेंतीन स्विकार करची. आनी व्हरून गॉड्रेजींत शोकेसीन दवरचें न्ही. तुमच्या गळ्यान न्हेसची आनी मोरयेची ससाय त्या मुखांतर जोडून घेवची. सर संपूर्ण आनी पवित्र जाल्ल्या देवा, पवित्र स्नानांत पुनर्जल्मल्या हर एकल्याक तो संपूर्ण आनी पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायेच्या ह्या दबाजेक फेस्ता दिसा तिणें तिचें सांगातपण तशें आदाराची कोणा कशीं दिल्ली बेंतीन तूं आशिर्वादीत कर. जो कोण मोरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेंतीन न्हेसता ताका कार्मेल मायेची ससाय मेळूं. तिचे विनवणेन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन मरण पर्यंत कुरपेन ती रावूं. बेंतीन न्हेसचे सांगता तांचें जिवीत मोरयेच्या शेगुणान नेटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पयण अखेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासान तुका रूप बगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सोचे सगी आसम सोमान तुका मागणी आमची घे वर्ग सर्गात जोडणी आशीर्वादा Carmel dombra soce sebi asam soman tuka Magni amci geva ke sarga zodi ashivada Jini barva sartana aktan daktan kortana I amca adara Bezaray dostana urbalam çinivtana Jesu daye sangi buta Ushita chikorum diyada Carmel dombra sochi sangi Asam soman tuta Magni amchi gevarg sarga zondi ashivada Carmel dombra soche sevini azam soman tuka Magni amchi gevarg sarga zondi ashivada Sole, Amkan moja shivadi amka. Begin kursaci kurueno arkamcha dava amcha dusmanatle bapaचे पुत्राचे पुत्राचे हांव आयला कुरड्यांक दिस्त दिवंक. ह्या उतरांनी सोम्यानं आपणाचे मिसांव सुरवातले. पवित्र सभेनं हे मिसांव मुखारून व्हेले. आमी कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर या नावाखाल दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता. कोंकणी, इंग्लिश आनी कन्नड भाशेंत. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुमी पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता. मात्र न्ही, आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें.